are heavy. I'm calm and steady. Just kidding. I'm super duper excited. Welcome to another episode of Chat GPA. We are here in Savavere to meet the one and only 2024 Padma Shri Award winner from Goa, Mr. Sanjay Patil. I'm so excited. Let's go, guys. नमस्कार संजय सर, आमच्या एपिसोडान तुमचो येवकार तुमकां. आणि आयज आमी हांगा तुमच्या घराण्यान आयल्या आणि आमकां तुमी जे केलां, तुमचें जे क्रिएशन आसा तें आमकां पळोवपा जाय. एक बारीकशें आमकां सांगा की हे क्रिएशन तुमी कित्याक सुरू केलें, केन्ना सुरू केलें, इन ब्रीफ आमकां जर सांगू शकता तुमी. 1986तल्यान हांव हें फार्मींग करता कुळागरां. तेजे पयलीं बापूय पळयतालो आनी थोडीशे जागीर आमचे कुळागर आशिल्ले. 1986 सर्वीस सोडली आनी हांव कुळागर पळोवपाक लागलो. पूण हें पळयता आसतना एक लक्षांत आयलें की आमी जी पारंपारीक पद्दतींत शेती करता तितूंत खर्च चड आनी उत्पन्न कमी अशें लक्षांत आयलें. त्यामुळे 1991तल्यान आमी नॅचरल फार्मींग कॉन्सेप्ट घेतलो आनी ते नॅचरल फार्मिंगांतल्यान आमी ही कुळागर करपाक लागले. तेन्नाच्यान आजतागायत आमी नॅचरल फार्मिंगांत वेगवेगळे प्रयोग केले आनी आज अशा एका टप्प्यार येयल्ले आसा की आत्मनिर्भर शेती म्हणजे भायल्यान खंयचीच गोश्ट न हाडटा निसर्गाच्या सान्निध्यांत निसर्गांतल्यान जें कितें आमकां मेळटा तितूंतल्यान आमी शेती करूं शकता हें आमी आज सिद्ध केल्लें आसा. सो एक ह्युमन इंटरफेरन्स जे भायले आसता, म्हणजे आमी जे केमिकल्स म्हणटा आनी कितें म्हणटा तें कांयच ना, कांयच ना, अजिबात. फक्त नॅचरल जे मातयेंतल्यान येता. मातयेंतल्यान येता तें. आनी गाय हो हेचो मुख्य आधार आसा. गायची जे गोमुत्र, गोमय आनी दूध हेचे पासून आमी वेगवेगळे गोश्टी तयार करून त्यो शेतीन आमी वापरूंक शकता. आनी तितूंतल्यान शेती ही कमीत कमी खर्च, कमीत कमी कश्ट आनी कमीत कमी वेळ ह्या तिनूय गोश्टी साध्य जाता आनी शेती फायदेशीर जावंक शकता. सो आनी एक जिवामृत जे तुमच्या कडेन हांगा प्लांट आसा तोय आमी रोखडोच पळोवया आनी एक बारीकशें आमी एक टूर घेवया आमचो हांगासरलो शेतीचो जी केलेली आसा ते कुळागर आसा आनी पळोवया हांगा कितें कितें पळोवंक मेळटा तें. एक सुमार 10 एकर सुमार जमीन आसा. आमची 10 एकर जमीन. 10 एकर जमीन आसा. आनी तुमी ही जमीन स्वता चडशी झाडां हांगासर जी आसा ती लायल्या? काही पयलींची आशिल्ली पूण ती आतां कमी जाल्ली आसा पयलीं. तेच्या नंतर 1986तल्यान आजता पळय आमी लागवड करीत आसा आनी आतां झाडांची संख्या वाडयल्ली आसा. कितली सुमार झाडां आसतली? आतां जो एकूण उत्पन्न दिणारी 12 ते 14 हजार झाडां आसा. 12 ते 14 हजार वेगवेगळ्या प्रकारची झाडां आसा. त्या शिवाय पायनॅपल, आमचे लोकल जे काट्यांचे पायनॅपल आसता तें आसा, काजू आसा, सुपारी, नाल्ल, तेचेर मागीर मसाल्याची पिकां वेगवेगळी, मिरी वगैरे. आनी आमकां लागणारी जी पाले भाजी आसा दररोजच्या ती आमी. अशें तुमी म्हाका एकदां सांगिल्लें की पणजे जे चडशे अननस वयता ते तुमच्या कडल्यानूच वयता? निश्चितपणे पणजे जे लोकल अननस येता सगळ्या सिजनाक ते मे, जून, जुलय ह्या 3 म्हयन्यांत आमचे पणजे अननस सप्लाय जाता. पणजे आनी वास्को ह्या 2 शहरांनी आमी अननस सप्लाय करता. Okay, so Goa's 2 main cities, the capital city and the port city, both of them get the pineapples from Mr. Sanjay Patil. Let's walk around, let's figure out more, let's find out more. Let's go. आम्ही आता खूप पहिला we have seen that a lot of people want to live in the forest, they want to work from home inside the forest, you know, they want to be closer to nature because we are so tired of the concretization, the concrete jungles, the urbanization that is around us. संजय सर, तुमका विचारपाक सोदता, कुल्ली आसा मरे हांगासर? वाव, जंगलान केन्ना कुल्ली पळोवंक मेळ्ळी. ओके संजय सर, तुमका विचारपाक सोदता, खुबशे लोक सध्या आता जंगलान नेचरा कडेन वळोंक सोदता कित्याक तांकां बेजार येयला जे कॉन्क्रीट जंगल आमी जे बांदला. तुमी स्वता हांगा रावता, तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसता की आमचे खातीर कितें जाता, आमी शहरांतल्यान हांगा येयल्या, तुमी हांगासरल्यान जेन्ना शहरान वयता तुमकां कितें डिफरन्स दिसता, कितें फरक दिसता, कसो? निसर्गाच्या सान्निध्यान गेली 60 वर्सां आमी आसा तर त्याची आतां इतली संवय जाल्ली आसा की खंयच्याय आमी शहरांत गेले जाल्यार एक अर्दवर
त्याचे पेक्षा चड आमी रावंक शकना, कारण थंयचें जें पोल्युशन आसा किंवा हवेची जी प्रदुशणाची जी हें आसा ताका लागून तितलें आमकां हें जाता की श्वासोश्वास घेवपाक सुद्दां त्रास जाता, अशी इतली हें जाल्ली आसा. पूण हांगा आमी इतले फ्रिली भोंवता, इतले आमची ह्या दोंगराचेर वयता येता, पूण ताचो कांयच त्रास जायना. पूण शहरांत चड वेळ रावनातो आमच्यान, अशी परिस्थिती जाली. सारकें. आनी इवन म्हाका जेन्ना हांव येयलो हांगा तेन्ना फील जालें की जो हांगासरलो वारो आसा, इवन आमचे जे कॅमेरा पीपल आसा, आमची जी टीम आसा, तांकां सुद्दां फील जालें की हांगासर एक आमी अशें येवचें परत परत, कित्याक इतलो जो फ्रेश वारो आसा, प्रदुशण कांयच म्हणटा तें ना. आनी संजय सर म्हाका सांगात, आतां आमची जी युवा पिढी आसा तेंच्या खातीर तुमकां कितें दिसता, तेंच्यांनी कितें करचें? हें आतां आमचें जें अर्बनायझेशन चल्लां, ती झाडां कापप चल्ल्या, तांकां कितें एक तुमी मॅसेज दिवं शकता, कितें करूं शकता ते नेचरा कडेन येवपाक? कशें आसा की हे डेवलपमेंट हो काळानुरूप जावंकूच जाय, पूण तो करता आसतना मूळ जी तत्वां आसा निसर्गाची, जी आमची बांदिलकी आसा ती आमी जपपाकूच जाय. झाडांचें संवर्धन, कमीत कमी झाडां कापप, जास्तीत जास्त झाडां लावप, आनी खंयचीय डेवलपमेंट करता आसतना निसर्गाची कमीत कमी हानी कशी जातली, मागीर ते रस्ते करता आसतना आसूं, फॅक्टरी घालता आसतना आसूं, निसर्गाची राखण चडांत चड कशी जातली हाचेर आमी लक्ष दिवचेंच पडटलें. कारण दिसान दीस आमचें ग्लोबल वॉर्मिंग वाडत आसा, ताका लागून पावसाची अनिश्चितता आसा, पडटा तेन्ना भरपूर पडटा, ना जाल्यार अजिबात ना. हे जे कितें निसर्गाची ढवळाढवळ मनशाची जाल्ली आसा त्याचा परिणाम जाल्लो आसा. त्यामुळे नवीन पिढीन तर निश्चितपणे याचो अभ्यास करचो, आनी जे आमच्या जाणटेल्यांनी काही तत्वां घालून दिल्लीं आसा पयलीं की ते करताले, विकास हो चलत येयल्लो आसा, पूण तो करतना निसर्गाक तें रक्षण करून आमी विकास करप हें आमी लक्षांत घेवचेंच पडटा. सारकें, एकदम. आनी म्हाका दिसता जेन्ना संजय सर म्हणटा निसर्ग, तेन्ना फक्त झाडां पेडां येना, भितर सगळीं जनावरां, पाळीव जनावरां सगळीं येता जी थंय रावतात, आनी जितले जे पक्षी आसा, हांगासर इतल्या पक्ष्यांचो आवाज येता आनी इतल्या जनावरांचो बारीक बारीक किड्यांचो आवाज येता, आनी इतलें बरें दिसता, कित्याक आमची जी नॅचरल फ्रिक्वन्सी आसा एज अ ह्युमन बींग, ती हांगा येवन ती ॲट पीस मेळटा ताका, कित्याक इट इज बॅलन्स्ड कंप्लिटली विथ द फ्रिक्वन्सी ऑफ द अर्थ, अँड दॅट इज सो ब्युटिफूल टू सी. अँड यू मस्ट बी हियर टू एक्सपिरियन्स this. Of course, we at My Goa Network are trying our best to showcase this inner beauty of Goa, but at the same time, you ought to be here to feel this. I mean, you can watch a video, sure, it's great, but at the same time, तुम्ही हांगा आसपा जाय, तेन्ना तुमकां कळटलें. संजय सर म्हाका सांगात, आतां जो मॉडर्न मनीस आसा तो सगळे कडेन म्हणटा तो देव सोदता, भगवान कितें रे तूं, मेळना ताका, मेळना, सगळ्याक देवळान वता, हांगा वता, थंय वता. तुमकां कितें दिसता, देव खंय आसा, कशें कितें? देव हो प्रत्येकाच्या मनातूच आसता. तुमी कशें ताका सोदता, खंयचे हितूंत तुमी देव सोदता, त्या प्रमाणे तुमकां देव मेळटा. तुमची भावना कशी आसता. आतां ही झाडां आसा, ही निसर्ग आसा, तातूंतली वेगवेगळी जनावरां आसा, ह्या प्रत्येकाक देव सोदपाची आमची पुरातन संस्कृती आसली. ताका लागून आमी आमचे सगळे सणवार आसा जे आसा ते सगळे अशेच आसा की तेंची पुजा करप. श्रावण म्हयनो आयलो काय नागपंचमी आसा, नारळी पौर्णिमा आसा, समुद्राची पुजा, उदकाची पुजा. उदकाची पुजा करता आसतना आमी गंगेचे, यमुनेचे वा गोदावरी, सरस्वती म्हणटा. प्रत्येक नदी ही आमची देव आसा. रुद्र सुक्त आसा तितून म्हणला वृक्षेभ्यो देवेभ्यो नमः. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी आमी जर देव, इवन आपूण करता तें काम हें सुद्दां त्या देवाचें काम अशे भावनेन जर आमी केलें आसत जाल्यार तितूंतल्यान मेळणारो जो आनंद आसा, तितूंतल्यान मेळणारें जें समाधान आसा तें वेगळेंच आसा. आनी थंयचें काम करण्यात तुमकां कंटाळो येना किंवा आळस येना, कारण तें तुमी हें देवाचें काम हें समजून जर तुमी केलें आसत जाल्यार तेचे पासून मेळणारो आनंद, मानसीक समाधान हें वेगळ्याच प्रकारे आसता. त्यामुळे गाय आसूं, खंयचीं जनावरां आसूं, पक्षी, प्राणी, हे सगळ्यांक जर तुमी पळयलें आसा जाल्यार तुमकां त्याची अनुभूती निश्चितपणे येता. एकदम एकदम सारकें. आनी वर्क इज वर्शीप म्हणटा तशें की आमी जितले जे काम करता भितर आमी जर मन लावन तें काम केलें जाल्यार भितरूच आमकां देव मेळटा. हांगा बसून एकदम अशें मेडिटेटीव फिलींग येता. आमी ह्या पाशाणाचेर बसल्या इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट, ऑन टॉप ऑफ अ माउंटन,
and amidst this greenery, amidst nature, amidst the very fabric through which we are all weaved, and it's you can't describe in words. You have to be here. संजय सर, सगळ्यांक दिसता अशें की आपुणूय खंय तरी एक आपले कुळागर आसचे. म्हाका तरी स्वताक दिसता कुळागर आसचे, आपले एक बारीकशें घर आसचे, थंय आपली फॅमिली आसची, थोडी जनावरां आसची, पाळीव जनावरां आसची, गायो, कुत्रे, माजरां. जेन्ना आमी नेचरान रावता तितूर कितें आतां सगळ्यांक दिसता की हें सोंपें म्हणून की आपूण खंय तरी घेतलो आनी रावतलो. कितें भितर डिफिकल्टी येवं शकता की जेन्ना आमी नेचराच्या वांगडा इतले क्लोज न्ही. शेवटी खंयच्याय वेवसायांत ही संकटां आसता, त्याचे कश्ट आसता, हें सगळें आसता. पूण जर तुमी तेजे कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन जर पॉझिटिव्ह दवरलो आसत जाल्यार प्रत्येक संकट हें तुमकां एक संदी म्हणून चालून येयल्ली आसता. ते संकटाचो सामनो तुमी करता आसतना तुमकां नव्यो संदी मेळटा आनी तितूंतल्यान नवे अनुभव मेळटा आनी त्या अनुभवांतल्यान शिकत वयता तुमी आनी तितूंतल्यान तुमी तुमची जी कितें मानसीक जडणघडण आसता ती जायत आसता. एक लक्षांत धरपा जाय, चलता तो मनीस केन्नाय तरी अडखळटात, पूण तो आपूण कित्याक अडखळ्ळो हें जर ताणें लक्षांत घेतलें आसत जाल्यार ताका तितूंतल्यान सोल्युशन मेळटा आनी तो तितूंतल्यान आपलें जें संकट पार करून तो फुडें वचूंक शकता. पूण तुमी बेजारून किंवा मना विरुद्ध जर तें काम करपाक लागले जाल्यार तितूंतल्यान तुमी केन्नाच फुडें वचूंक शकचे ना. एक तो ते मनाचेर एक बोजो उरता, एक ताण उरता तुमच्या. पूण तेंच जर तुमी अशें पॉझिटिव्ह थिंकींग दवरलें आसत, येणारी ही गोश्ट कित्याक लागून जाली आसत, वादळ येता, वारें येता, उदकाची कमतरता आसता, एक एकदां रोग आसता, किडी आसता, हे सगळें निसर्गांत आसतात. पूण तेतूंत जर तुमी पॉझिटिव्ह थिंकींग दवरलें आनी तितूंतल्यान जर मार्ग काडपाची तुमी जर तुमची मानसिकता दवरली जाल्यार तितूंतल्यान तुमी निश्चितपणे ह्या सगळ्या संकटाचेर मात करून तुमी तुमचें आयुश्य हें सुखा समाधानान निश्चितपणे घालूं. सारकें. आनी तुमी सांगिल्लें की जी आमच्या वांगडा जनावरां, जी वायल्ड एनिमल्स आसता तांकांय तितलोच मान आनी रिस्पेक्ट दिवंक. निश्चितपणे निसर्ग हो एकलो मनशाचो न्ही, किंवा मनीस हो सगळ्यांत शेवटचो प्राणी आसा ह्या पृथ्वी तलाचेर आयिल्लो. त्यामुळे मनशा पयलींची ही सगळी जी निसर्गाची घटक आसा त्यांचेर हो तितलोच त्याचो हक्क आसा. जें कितें पिकता आपलें तें सगळें ह्या सगळ्या निसर्गाच्या सगळ्या घटकांचें आसा. म्हणजे तांकां दिवप आनी तांकां त्यांचें संवर्धन जावप, त्यांच्या पोटेपाण्याचो प्रश्न तितूंतल्यान निभावप, हेंच एग्रीकल्चर करतना सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. माकड येता ते काही प्रमाणात तुमचे पीक खावन वयता, बाकीचे मोर आसता, वेगळे पक्षी आसता, हे सगळे खाता. हो त्यांचोच वाटो आसता तो आनी तो त्या वाटो निश्चितपणे जाता. आनी शेवटी मनशान जर तेंच्याशी मैत्रीपूर्ण जर संबंध दवरले आसत जाल्यार म्हाजो एक असो अनुभव आसा की तुमचें खूब मोठें नुकसान जालूच करिना. म्हणजे ते खाता ते पोटा पुरतेच खाता, मनशा सारके 7 पिढयांचेर ते साठोवन दवरिना. ते फक्त आतां कितली भूक लागल्या तितलेंच खाता आनी ते वयता. म्हणजे तुमी त्या प्रमाणात त्यांच्या सगळ्यांचें संवर्धन जावपा सारकी जर झाडां पेडां लायली, फळफळावळीची जर तुमी जंगलांत जी झाडां लायता ती बरी पशु पक्षी जनावरां हांकां उपयोग पडपा सारकी जर फळ झाडां लायली जाल्यार तेंचेंय संवर्धन जाता आनी ते तुमचे वाटेक चड येयना असो आमचो अनुभव. वा, एकदम ब्युटिफूल असं आमकां एक आयडिया मेळ्ळा हांगासर की जे एनिमल्स आसा ते फक्त पोटा पुरते खाता. ह्युमन बिंग्स डू इट फॉर द ग्रीड, दे डू इट फॉर generations and gathering wealth. Animals only work for their own stomach and for the stomach of their little children and little ones. Wow, that's something else. संजय सर, या दोन झाडांमध्ये खूप फरक सो दिसता. कित्या खातीर हो फरक? तर वदळ हांवें म्हटल्यार अशें आमी 1991 नैसर्गीक शेती करपाक लागले आनी नैसर्गीक शेतींतलें सगळ्यांत म्हत्वाचें तत्व अशें आसा, डू नथींग अगेन्स्ट नेचर. निसर्गाचे विरुद्ध वचून आपूण शेती करप ना, निसर्गातल्या सगळ्या घटकांक वांगडा घेवप, तेंच्या सहाय्यान शेती करप. आतां हांगा तुमी पळयलें आसा सगळ्याक आमची बेंडकट हें जें आसा विडींग आसा तें भरपूर वाडलेलें आसा, हें मुद्दाम वाडयल्लें आसा. ओके. तर जमनी भितर असणारे जे हजारो लाखो जिवाणू जे आसा अब्जावधी तेंचें संवर्धन जावचें, तें चडांत चड वाडचें आनी त्यांनी हांगसरली हे मॅनेजमेंट जें आसा अंडर सॉयल हें मॅनेजमेंट ते सांबाळटा.
तर तांकां जाय तशें वातावरण तयार जावचें म्हणून ही बेंड कट आमी मुद्दाम वाडयता आणि काही तेंपान ती परत आमी कट करता आणि त्याचेच खत म्हणून परत जमनीक दिता. आणि अशा प्रकारे ही गेली 30-40 वर्सां ही शेती जाल्ली आसा आणि तेच नैसर्गिक शेतीचो सगळ्यात म्हत्वाचो हे जिवाणू वाडोवपाचो सगळ्यात आणि एक म्हत्वाचो घटक आसा तो जिवामृत. जीवामृत. आमी गेल्या 10 वर्सांत आमी जिवामृत वापरपाक लागलेले आसा. तर जिवामृताचो आमकां इतलो इफेक्ट आमकां मेळ्ळा. ही 2 झाडां जर पळयलीं जाल्यार हे जे झाड आसा तें बिफोर जिवामृत लायल्ली काय तर 25 वर्सांचें झाड आसा हें. 25 वर्सां. तेन्ना आमी जिवामृत वापरिनासले. तेन्ना फक्त फार्मिंग करताले, नॅचरल फार्मिंग करता पूण त्यानंतर आमी जिवामृत 10 वर्सांनी वापरपाक लागले आणि हें जें झाड आसा हें जिवामृता नंतरचें लायिल्लें झाड आसा. 7 वर्सांचें झाड आसा त्याची तुमी हें पळयात, हय. त्याची गर्थ पळयात हय. आणि ही पळया म्हणजे तुमकां हांगसरल्यान तर कळटलें की जिवामृत कितलो इफेक्ट करूं शकता निसर्गान भितर. निसर्गाचें संवर्धन करण्यात, जिवाणूची संख्या वाडण्यात आणि झाडाची क्वॉलिटेटिव्ह ग्रोथ वाडपाक ते कितले मदत करूं शकता हें तुमकां ह्या 2 झाडांतल्यान दिसूं शकता. तितलो हो जिवामृताचो इफेक्ट आसा. आनी गेल्या 7 वर्सांक आमी जिवामृता शिवाय दुसरी खंयचीच गोश्ट आमी आमच्या बागेंत वापरिना. खंयच्याच ऑर्गेनीक मॅन्युअर ना, कांयच भायल्यान कांयच हाडिना. पूर्णपणे आत्मनिर्भर शेती अशी जी संकल्पना ती अशी आमी हे सगळे एक गायेकडल्यान. एके गायच्या जिवामृताचेर हे आमी सगळें करता. आणि हेजे पिकान कितलो फरक आसा? पिकांत म्हणजे हें आतां नवीन आसा, हें अजून पीक दिवपाक ती सुरवात केल्ली आसा हेणें. पूण निश्चितपणे ज्या अर्थी तें धष्टपुष्ट जाल्लें आसा त्या अर्थी तें ह्याचे पेक्षा तें निश्चितपणे पीक चड दितलें. आणि जी पिकां आतां नवीन झाडां दिवपाक लागल्या ती पयलींचे तुलनेत त्याचे ग्रोथ हेंय चड आसता. क्वॉन्टिटी आणि क्वॉलिटी दोनूय ही निश्चितपणे बरी आसता. आणि अशा प्रकारे जिवामृताचेर आमी पळयता 20 ते 25% उत्पन्नात वाड निश्चितपणे मेळटा. 20 ते 25% वाढ निश्चितपणे, चढ मेळटा निश्चितपणे. जिवामृता खातीर. आणि खर्च आसा तो 60 ते 70% कमी जाता. देंवता. त्यामुळे तुमचें नेट प्रॉफिट जें आसा केमिकल फार्मिंगांतल्यान तुमचें ग्रोस प्रॉफिट एक वेळ वाडूंक शकता पूण नेट प्रॉफिट जें आसा तें कमी कमी जायत वयता. आणि हांगा उलट आसा, तुमचें नेट प्रॉफिटूय वाडटा आणि ग्रोस प्रॉफिटूय हितूंतल्यान वाडत आसा आणि खर्चच कमी जाता. तातूंतल्यान शेतकरी हो आसा हो टेन्शन मुक्त, खंयच्याच ताचेर टेन्शन उरना. वादळ वाऱ्यांत नुकसान जालें किंवा रोगराई जाली तरी ताका टेन्शन उरना, कारण तेतून त्यानं कितें इन्वेस्टच केल्लें आसना तेन्ना. जें कितें मेळटा तो सगळो फायदो. चालेल. आणि तुम्ही जशें म्हणिल्लें की जे जीव जंतू आसात तांकांय एक तरेन थंय एनवायरमेंट मेळटा. निश्चितपणे. वा, एकदम तुम्ही विज्युअल्सान पळोवंक शकता की ऑलरेडी जे द सायज अँड द हेल्थ ऑफ द ट्री खूब फरक आसा. देर इज अ डिफरन्स ऑफ डे अँड नायट. ओके, दिस ट्री इज ऑलमोस्ट द डबल द सायज ऑफ दॅट वन. Okay, and it's still growing, and I'm sure it will grow even bigger than this. And this is absolutely astounding. And this is a message for everyone, not only in Goa, not only in India, but all around the world. Go back to not anything else, not chemical, not organic, but natural farming, because what comes from the earth is the original formula for the best results in this entire world. This is just beautiful. You can have a look at it yourself. मोस्टली 60-70% जी झाडां आसा त्यांची ग्रोथ आणि हें बरी जाता. परत आणि बाकीच्या फॅक्टर आसता हितून, सनलायट आसता आणि उदक आसता. आतां कशें जालां, ही झाडां मोठी जाल्ली आनी ही ल्हान झाडां आसा तांकां सनलायट कमी मेळपाक लागला. सनलायट कमी मेळ्ळो की सहज त्यांची ग्रोथ आसा ती रिड्यूस जातात मातशी. आणि हे आमचे तिनूय वाटांनी दोंगर आशिल्ल्यान आमकां हांगा सनलायट कमी, पावस कमी, ह्या गोष्टीचो परिणाम निश्चितपणे जाता. पूण जर ओपन एरियेक जर आसत जाल्यार ह्या जिवामृताचो आनी डबल फायदो जाता. आणि डबल फायदो. कारण सगळ्यात जिवामृत आणि ताचे पेक्षा सगळ्यात म्हत्वाचें जें आसा तो सनलायट. झाडाक जो जाय तो सनलायट सगळ्यात पयलो हे, त्यानंतर बाकी सगळें. तुवें बाकी सगळें दिलें आनी सनलायट जर मेळो ना जाल्यार ताचो तितलो इफेक्ट न्हू जाता. संजय सर, हांगा म्हाका एक खूब मेडिटेटीव अशी फिलींग आयली. आणि जेन्ना तुमी हांगा स्वता काम करता
तेन्ना तुमकां ही फिलींग येता वा तुमचो कसो एक्सपिरियन्स जालो जो वी से दॅट गॉड इज इन द नेचर, गॉड इज इन द वायल्ड, तशें तुमकां कशें फिलींग? निश्चितपणे जर एखादे खंयचे विचारान तुमच्या मनात समजा जर कितें तुमी डिस्टर्ब जाले आसत किंवा तुमी जर तुमची मानसीक दृश्ट्या तुमकां कितेंय जर त्रास जालो हें जालो जाल्यार तुमी निश्चितपणे जर म्हाका असो अनुभव की घरांतल्यान भायर सरप आनी एक कशी फेर फटको मारून येवप, झाडांनी फिरोन येवप, झाडांक स्पर्श करप, हितूंतल्यान तुमचें जें कितें टेन्शन आसता, मनाची जी कितें तुमची तगमग जाल्ली आसा ती निश्चितपणे हें जाता आनी एक 10-15 मिनटांत तुमी पूर्णपणे हें जाता, फ्री, टेन्शन फ्री जाता आनी आरोग्याचे दृश्टीन सुद्दां तुमकां तें एकदम हें बरें म्हणटा. म्हणजे खंयचेंय कसलेंय टेन्शन आसूं, आर्थीक टेन्शन आसूं, मानसीक आसूं, कसलेंय जर तुमचो मनाचेर ताण येयल्लो आसत जाल्यार तुमी जेन्ना ह्या निसर्गांतल्यान एक फेर फटको मारता तेन्ना तुमी परत न्यूट्रलायज जाता असो अनुभव निश्चितपणे येता. आनी तुमी केन्ना मेडिटेशनाक बी? मेडिटेशना आमी वेगळे हें अशें हें बसना, पूण आमची घरांत ध्यान धारणा दररोजची एक तास आमची हें चलतात. पूण म्हत्वाचें कुळागरांत वचप हेंच एक मेडिटेशन. जेन्ना तुमी हितूंत वयता तेन्ना तुमी झाडाची प्रत्यक्ष तुमी कितें तुमच्या मनात कितें विचार चलता, तुमी कितें उलयता झाडां बरोबर, कितें हें करता, हितूंतल्यान तुमची ऑटोमॅटीक सगळी जी टेन्शनां आसा ती निश्चितपणे कमी जाता. आनी तुमी जेन्ना झाडांनी अशें फिरता तेन्ना झाडांकूय त्याचो सहवास हें आसा. म्हणजे तुमचो सहवास जितलो चड आसा तितली झाडां उत्पन्न चड दिता आनी तितली त्या प्रमाण तेंची हेल्थ आनी हें ती बरी जाता. म्हणून आमी पळयल्यार घरा लागीं जीं झाडां आसा तीं सदांच उत्पन्न चड दिता आनी घरा पासून जीं लांब आसता तीं उत्पन्न कमी दिता. हो आमचे एक निश्कर्श आसा इतल्या वर्सांचो हें की लागीं आसता जंय मनीस उलयता, मनीस कितें बरी एक गाणें म्हणटा, भजन हें करता, थंय झाडां बरी हें जाता आनी जशी जशी लांब वयता तशी तशी ती उत्पन्न कमी दिता असो एक अनुभव आमकां. सो एक इमोशन जे मनशाचें निश्चितपणे आसता तुमचे आनी झाडांची जी कनेक्टिविटी आसता ती तुमी कितली हें करता तितली ती तुमकां तेचो हें चड आपली एक फॅमिलीच कशी. निश्चितपणे. आणि सर तुम्ही एक एक्सपेरिमेंटूय करताले, थोडे म्युझिकानूय तुम्ही एक्सपेरिमेंट केला, त्याच्या बद्दल आमकां थोडें सांगा. निश्चितपणे आमी झाडांचेर संगीताचो परिणाम निश्चितपणे बरो जाता. इवन आतां आमी नवीन प्रयोग चालू करपाचो ह्याचेर आसा की झाडाक खंयचें संगीत आवडटा त्या प्रमाण आठवड्याचे 7 दीस सकाळ सांजे खंयचें संगीत लावप, हे सगळे राग हे ते आमी सिलेक्ट केल्ले आसा आनी तेजे आतां म्युजीक सिस्टीम बसोवन प्रत्यक्ष झाडांचेर तेचो कितें परिणाम जातलो हे आमी आतां तो प्रयोग चालू आसा. पूण लक्षांत अशें जाता की जेन्ना तुमी संगीत लायता तेन्ना निश्चितपणे झाडांची जी कितें हें आसा वाड आसा ती बरी जाता. हें निदर्शनांत येयल्लें आसा. तशेंच तुमी मंत्र म्हणटा, मंत्रोपचार हें करता, स्तोत्र म्हणटा, त्याचो सुद्दां झाडाचेर बरे परिणाम जाता. हेंय सिद्ध जाल्लें आसा. हो प्रयोग आतां आमी नवीन करप चालू आसा की शंख वाजोवप, घंटानाद करप, सकाळ सांजचें अग्निहोत्र करप, ज्यातल्यान प्रदूशण कमी जाता. हवेचें जें प्रदूशण आसा तें कमी जावपा खातीर सकाळ सांजचे सूर्योदय आनी सूर्यास्त हेका अग्निहोत्र करप आनी तितूंतल्यान वातावरण शुद्धी जाता. आनी अशा शुद्ध वातावरणांत जेन्ना तुमची झाडां आसता तेन्ना निश्चितपणे ते रोगराई आनी आजार कमी जाता. एकदम सारकें. दॅट्स वाय दे से म्युजीक इज द फूड ऑफ द सोल. म्युजीक मेक्स एवरीथिंग बेटर. सदांच आमकां केन्ना जेन्ना we have faced some difficulty, we turn to music in this world, and even the plants, it seems that's the experiment that Sanjay sir has done, that scientists worldwide are still experimenting on, that music really helps any kind of living being grow better, work better. So that's something that is just wonderful. संजय सर, आता हो तुमचो जिवामृत प्लांट जो आसा तेजे आमकां मातशें कितें वर्किंग सांगा, कशें चल्लां आनी तुमी तो कसो सेटअप केलो? तर वदळ सांगल्या प्रमाणे जे नैसर्गिक शेतीचो जो मुख्य घटक आसा तो जिवामृत. पूण बरेचशे लोक हे जिवामृत करपाक वचना, कारण तें करप, तयार करप आनी त्या सगळ्या झाडांक मॅन्युअली घालप हें थोडेंशें खर्चाचें प्रमाण हें आसता आनी त्रासाचें आसता. आनी ताका लागून आमी कितें केलां, हें सगळें आमी हो प्लांट बसयला जो ऑटोमॅटीक आसा. हितून जिवामृत तयार जाल्या नंतर तें फिल्टर करप आनी तें मोटराच्या माध्यमांतल्यान आमचें जें इरिगेशन सिस्टीम आसा तितून सप्लाय जाता आनी उदका वांगडा हें सगळें जें जिवामृत आसा तें प्रत्येक झाडाक मेळटा. म्हणजे हो जो जिवामृत फिल्टर आसा हितून आमी तें तयार करता आनी हितून ही जी 2 प्रकारचे कंपार्टमेंट आसा, खडी जी आसा ते खडयेंतल्यान तें फिल्टर जाता आनी तें फिल्टर जालें
फिल्टर जालें की थंय कलेक्ट जाता सगळें त्या टाकयेर. ताका हो पंप बसयल्लो आसा आनी ह्या पंपाच्या कनेक्शनान तो जो इरिगेशन पंप आसा, ड्रीप इरिगेशन आसा, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ताका हो कनेक्ट केल्लो. जेन्ना आमी दिवपाचें जिवामृत तेन्ना तो पंप चालू करप उदकाचो आनी तेच्या वांगडा हो पंप चालू केलो की उदका वांगडा मिक्स जाता तें आनी सगळ्या झाडांक रेगुलरली वर्सयभर गीम पावस हे जिवामृत मेळत आसता. ताका लागून आमी हें सातत्यान गेल्या 7 वर्सां नॉन स्टॉप आमी दिवं शकले. खर्चूय कमी येता आनी तुमी ते कायम दिवं शकता. लेबर प्रॉब्लेम ना, खर्च काय ना आणि त्रासही काय ना. त्यामुळे ते आम्ही सातत्यान देऊ शकता. म्हणजे शेतकरी जर आपली शेती सातत्यान नॅचरल फार्मिंग करतलो जाल्यार ते अशा प्रकारचो जर ताणें प्लांट बसयलो आसत जाल्यार तेजे कमीत कमी त्रास आणि कमीत कमी खर्चांत तो जिवामृत आपल्या शेताक सप्लाय करूं शकता. हो प्लांट बसोवपाक एक अंदाजान कितलो खर्च येवं शकता? हो जवळ 7 वर्सां पयलीं आमी हो प्लांट बसयल्लो तेन्ना हे कंप्लीट हें धरून आमकां जवळ 1 लाख रुपया खर्च येयल्लो त्या वेळार. आणि हो आमी एक मॉडेल गोंयांत एक मॉडेल उबें करता हे दृश्टीनूच आमी हो प्लांट उबो केला की ज्याच्या माध्यमांतल्यान नॅचरल फार्मिंग करप सोंपें जावचें आनी शेतकऱ्यांनी तें करचें. की अशें न्ही की त्रास जाता म्हणून तें करिनासतना रावनासतना हे जो प्लांट आसा तो असो प्रकारचो प्लांट बसोवप आनी आपली जी शेती आसा ही आत्मनिर्भर शेती करची त्यांनी. हे दृश्टीन हो एक डेमो प्लांट म्हणून आमी बसयल्लो आनी आतां तो 100% सक्सेसफूल जाल्लो आसा. गेल्या 7 वर्सान आमकां कांयच त्याचं हें ना, कांयच हें ना. आणि हितूर आतां इन्ग्रिडियंट्स वता ते म्हटल्यार शेण, गायचें शेण, आमचें देशी गायचें जी आमची इंडियन काव आसा तेचें गायचें शेण, गोमूत्र, बेसन पीठ, गोड आनी वडापोंची माती अशी घालप. तें तितून उदक घालप आनी ती 6 दीस दवरप आनी सकाळ सांजची ती स्टर करप आनी 6 दीस जाल्या नंतर मागीर तुमी ती डायरेक्ट झाडां दिवं शकता. आणि जर तुम्ही जर तुम्ही सिस्टमेंतल्यान दितले जाल्यार ते फिल्टर करपाची गरज आसा. पूण तुम्ही जर हरशी मॅन्युअली दितले जाल्यार ते फिल्टर करपाची गरज डायरेक्ट देऊ शकता. सो हो एक बऱ्याच पैकी जिवामृताचो आमचे कडेन प्लांट आसा हांगा. सी आय पर्सनली लव द स्मेल दॅट इज देअर ओवर हियर. इट्स जस्ट इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड where I grew up in the village of Morjim, okay, and it's like a very rustic, nostalgic feeling that I'm getting, and you can see the visuals for yourself. This is state of the art in the middle of Savivere, in the middle of a mountain, on top of a mountain, and it's just amazing. So check it out for yourself. संजय सर, तुम्ही आता हांगा रावता खंय, तुमकां नेटवर्क कसो मेळटा हांगा? सगळ्यांक आतां इंटरनेट जायत पडटा. निश्चितपणे हांगा नेटवर्क बी सगळे तरांचे मेळटा. थोडेशे घराक भितर प्रॉब्लेम येता पूण भायर सगळे आमकां कंपनीचे नेटवर्क मेळटा. सगळे कंपनी हांगा लायट आयिल्ली आसा, फोन आयिल्ले आसा, रस्तो आसा, सगळे जे जवळ सुविधा ज्यो आयच्या काळांत जाय त्यो सगळ्यो निश्चितपणे हांगा मेळटा. त्यामुळे अशा जाग्याचेर कोणूय येवन जरी रावलो जाल्यार तेचे बाबा अमूक गोश्टी खातीर अडटा अशें जावंक शकना. नॅचरल उदक आसा हांगा. अगदी जशें एखादे ऋषी मुनी पयलीं रानांत वचून रावताले तशा प्रकारचें जिवन हांगा तुमी निश्चितपणे जगूं शकता. आणि संजय सर, आता तुम्ही उदकाचे उलयले, वयर आमचे कडेन म्हाका दिसता तुम्ही एक वॉटर प्लांट कसो केलेलो आसा नॅचरल रिजर्वाचेर. थंयसर आमी या आतां पळोवया हे कशें कितें आसा ते. आणि निश्चितपणे वील गेट टू नो अ लॉट. अँड ऑल्सो यस, देर इज नेटवर्क ओवर हियर गायज, चेक इट आउट. ओके, डेफिनेटली देर इज अ लॉट ऑफ नेटवर्क. सो इफ यू वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम होम, this is a great place, and definitely everybody in this world should somewhere either invest or by themselves plant more trees. You know, there are barren patches of land everywhere. Grow your trees, man. That's what you got to do. Let's go.
ओके, संजय सराचे पद्मश्रीचे जे मेडल आसा ते आमी सध्या पळयता. दिस इज अ व्हेरी प्रेस्टिजियस थिंग. संजय सर, खूप जड आसा ते आणि हे स्वता म्हाका दिसता तुमकां आमच्या प्रायम मिनिस्टरान आपल्या प्रेसिडेंटान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हय 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 आणि हे म्हाका दिसता शर्टार खंय लागला. शर्टार लावपाक खंयचे गव्हर्मेंट प्रोग्राम असलो किंवा खंय लावपाक खातीर आनी जरा तें जड खूब आसा तेका लागून हें लावन वचप शक्य ना. तेका लागून तेका बरोबर हें दिता. This is a very beautiful and grand thing I'm holding in my hands. I don't think I've ever held something this precious. So you can see it closely, clearly. It's wonderful. Alright guys, Tommy has joined us and we are going to see the absolute state-of-the-art irrigation plant. Trust me, you will be astounded by how the water harvesting system, the water purification system works over here. Because when I first came here, I just went wild, man. This is absolutely amazing. Let's go. संजय सर, आमच्या उदकाच्या सिस्टमी बद्दल आमकां सांगा. आमी पळयता की ह्या दोंगरांसून भितरल्यान उदक येता आनी हांगासर गोळा जाता. कशें कितें? एक्चुअली अशें आसलें आमचे हांगा हो उदकाचो तिनूय वटांनी दोंगर आशिल्ल्यान आनी प्री मान्सून आनी पोस्ट मान्सून पावस कमी आशिल्ल्यान आमकां उदकाची सामकी कमतरता आसली. 1985 पयलीं आमची अशी परिस्थिती आसली की 2 म्हयने आमकां उदका खातीर भायर खंय तरी वयचें पडटालें. झाडांक तर उदक नासतालें पूण घरांत सुद्दां आमकां वापरपाक सामकें उदक कमी आसतालें. मागीर 1986 हांव जेन्ना हितून लक्ष घातलें तेन्ना सगळ्यांत पयलीं आमी ही भुयारां मारपाक घेतली. हेजे दिसता भुयार. हय, भुयार आमी मारले. ते 115 फूट भितर खोल आसा भुयार. 115 फूट भितर आसा. हे जे दिसता ते 125 फूट भितर आसा भुयार. ही 2 भुयारां मारली आनी बाकीची आनीकय मारली पूण ती फेल गेली. आनी ही 2च भुयारां आमकां उदक मेळ्ळें आनी तितूंतल्यान आमच्या घरांतल्या उदकाची आमची सोय जाली. म्हणजे आमी भायर वयताले उदकाचें आमकां वचचें लागना आसलें आनी घरांतल्या उदकाची सोय जाली. त्या नंतर आमी ड्रीप इरिगेशन केलें, स्प्रिंकलर हें केलें आनी जें आसा उदक तें झाडाक मेळटा अशी वेवस्था केली. त्या नंतर ही बांय मारली आमी. बांय मारली आनी बांय पोंदच्यान आडवें बोरींग घेतलें. जशें हांव उबें बोरींग आसता तशें पोंदच्यान आडवें बोरींग घेतलें. तितूंतल्यान काही प्रमाणांत आमकां उदक मेळ्ळें. पूण तरी सुद्दां जितलें झाडांक जाय सगळे जमनीक 10 एकर जमनीक पाव सारकें उदक मेळनासलें. मागीर आमी कितें केलें की पावसाळी जें उदक आसा तें रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची कामां घेतली. जें पावसांत उदक येता तें हांगा एक दोंगराच्या माथ्यार एक मोठो खड्डो मारलो. वयर आसा तो. हाज्यातून जवळ जवळ 15 ते 20 लाख लिटर उदक स्टोर जावंक शकता. पावसाळी उदक तो मारलो. त्या नंतर हांगा हो एक खड्डो मारलो. हितून जवळ जवळ 10 लाख लिटर उदक स्टोर जाता. म्हणजे जें उदक न्हंयत व्हांवन वयता पावसाच्या दिसा तें वयचें न्ही आनी हांगा स्टोरेज कायम जावन रावची अशे पद्दतीन हे 2 खड्डे घेतले. आनी जेन्ना पावस सोंपता तेन्ना हें जें उदक आसा एक्सेस उदक व्हांवन वयता तें आमी त्या खड्ड्यांत पंपींग करता. पंप करता. म्हणजे चडांत चड उदक जमनीत जिरोनी न्हंयत व्हांवन वयच्या पेक्षा तें जमनीत चडांत चड उदक जिरोनी आनी तें अशा प्रकारे गेले जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं आमी ह्याचे प्रयोग चालू आसता. आनी आतां अशें लक्षांत येयला की गेल्या 7 वर्सांतल्यान हो जो झरो दिसता हो बारमाही झरो व्हांवता. जे आमकां उदका लागून भायर वयचें पडटालें तें आतां वयचें पडना. आनी एप्रील मे जून पर्यंत आमकां जितलें उदक झाडांक जाय तितलें आमी झाडांक उदक दिवंक शकता. आनी उदका मुळे झाडां मेली अशी गेल्या 10 वर्सांत जाल्लें ना. इतको फरक पडलेलो आसा. सो हे बेसिकली जे रेन वॉटर आमकां मेळटा ते आमी परत रिसायकल करपाक. ड्रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हांव वचणारें उदक आडोवन दवरप. त्याची स्पीड कमी करप, तें आडोवन दवरप. शक्य आसा तितले मोठे रिजर्वर तयार करप दोंगराच्या माथ्यार आसूं आपल्या घराचे जे रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग आसा किंवा गटारांनी उदक जें व्हांवन वयता तें उदक चडांत चड आमी जमनी कशें जिरतलें तें प्रत्येक मनशान हेजे फुडें पळोवचेंच पडटलें. नाल्यार उदका खातीर आमची लढाई ज्यो आसा त्यो परत चालू जातल्यो अशें दिसता. एकदम सारकें. आणि मॅन इट इज समथिंग एल्स टू बी इन दिस प्लेस एज वेल बिकॉज you see, if you feel sad, you want to go to a beach. But we have a beach right here. I mean, it's kind of like I feel like I want to jump in, I want to dive in, and have a shower.
अँड संजय सर आम्ही थंय वचून पळोवंक शकता निश्चितपणे पोहोचू शकता. ओके गाईज वी विल गो देअर वी विल चेक इट आउट ओके अँड वी विल टॉमी यू वॉन्ट कम विथ अस टॉमी माय बॉय लेट्स गो Guys, I'm going to drink this water because I trust Sir Sanjay and I trust our nature, Mother Nature that surround us. So, man, that feels so fresh. That feels so good. This is better than any of your water purifiers at home. This is better than anything you've ever tasted. Got to come here. Got to experience this firsthand. So, ही भुयार मारली थोडी. केरळच्यान एक मनीस येतालो ताका घेतलो आणि तो आणि हांव अशें म्हणून दोगांनी ही बुयारा तुम्ही स्वतः दोगांनी मेळून भितूर मेरेन वचून 125 फूट भितर आसाय. आणि त्याच्या मागीर तुम्ही केन्ना भितूर गेल्या हय हालीं सुद्दां वाव दॅट इज इवन हांगाचे स्टुडंट येता हायस्कुलाचे ते सुद्दां भितर वचून येता. अशें आम्ही आता वचू शकतो वचूं शकता फक्त तुमकां लायट जाय फ्लॅश असा फोनाचो बारीक ओके गाइज यू कॅन फॉलो अस टिल वेअर यू कॅन वी विल पुट सम फ्लॅश वी विल सी टिल वेअर वी कॅन गो दिस इज एन एडवेंचर आय ऑलवेज वॉन्टेड टू गो ऑन ओके वी गॉट इनफ फ्लॅश लेट्स सी संजय सर तुम्हीच पहिले गाइज लेट्स गो बॅट असायचा नो बॅट आसाय वयल्यान उदक पडटलें फक्त तुमची हा 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 ओके म्हाका दिसता इतलें थोडें गांव पांय वयता भितर म्हाजे उदक चालू आसतलें वयल्यान हा 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 ते म्हणा Guys, we are inside a tunnel in a mountain. This is crazy. This is my Goa network bringing this to you live. This is absolutely insane. Got some bats over here, and the tunnel goes there. Guys, I hope you can see that bat. Okay, this is so beautiful. Of course, it's fully dripping. I would have gone more inside, but I will definitely come back here soon and do that again. I absolutely love this place. I will take a couple of more steps. Woo-hoo. Wow. Oh my god. This is so beautiful, guys. And it goes here. There's a few bats looking at me and they're chilling. I don't want to disturb their habitat. Fully red from top to down, but that's cool. We've got to do this because we are at My Goa Network, guys. This is Chat GPAM. This is the adventure that we want to go on. Thanks to our camera people, Vishnu and Pranay also. They are also here in with us. And Sanjay sir, ही भुयार सुद्धा आणि भितर होता आणि भितर आसा आणि डायव्हर्शन असते का हा वचू येता तर हो वचूं येता पळया तुम्ही Okay, guys. Okay, Pranay, you can stand here if you want. I will just take a small step ahead and check it out, just for myself. Pranay's got a cold, so he doesn't want to come in front too much. Also, I will need a raincoat for sure to go in, but it's just crazy. If you can see it, Pranay, camera, if you could bring it a little in front here, first case I think it pattal hai. But guys, see the buyari. And my favorite music is playing at the same time. This is great, guys. This is great. This is great. Wow. All right. Let's go. You know, the clothes are dirty, but my soul is purified. I love this, man. This is the best feeling ever. Always wanted to do something like this. Okay. So yes, we are out. Thank you, phones. Thank you, music, for keeping us alive. Woohoo! Ah. संजय सर तुमकां खरेंच धन्यवाद म्हाज्या कडल्यान की तुमी आमकां वेलकम केलें तुमच्या घरा आनी तुमचें जे एनवायरमेंट आसा तें तुमी आमकां दाखयलें कशें तुमी स्वताची भुरगीं कशी ह्या झाडांक वाडयल्या आनी खरेंच म्हाका एकदम तृप्त जालें म्हाजें मन यू नो आय वॉज व्हेरी एक्सायटेड when I came here and that excitement carried through the entire episode. I wore this shirt because you know jungle theme and we are coming over here and
I think by the end of it, I am more calm than I was before. I am more in a trance. I am more happy than I was before. And संजय सर, माय गोवा नेटवर्काच्या कडल्यान आमच्या शो चॅट जीपीए कडल्यान तुमकां परत एकदा धन्यवाद. आणि तुम्ही एक कितें जर मेसेज सगळ्या खातीर ह्या जगा खातीर जो कोण व्हिडिओ पळयता त्याच्या खातीर जर तुम्ही कितें सांगूंक सोदता जाल्यार तुम्ही निश्चितपणे संपूर्ण जगात जे कितें प्रॉब्लेम आसा, पयलींच्या काळांत अशें एक हें आसलें की बिरबलान बादशाहान बिरबलाक 3 प्रश्न विचारले आनी तिनूय प्रश्नाचें उत्तर एकूच आसलें. तशें म्हाका तरी अशें दिसता की सद्या जगांत जे कितें प्रॉब्लेम आसा, जे कितें प्रश्न आसा, ते प्रश्नाच्या सगळ्या प्रश्नाचें उत्तर एकूच आसा, नॅचरल फार्मिंग. खंयचोय प्रश्न आसा तितून तो नॅचरल फार्मिंगांतल्यान सुटूंक शकता. कारण नॅचरल फार्मिंगांतल्यान जें कितें अन्न तयार जाता आनी तें अन्न तुमी जेन्ना तुमी घेता तेन्ना तुमचे विचारय तशे त्या अन्न प्रमाणात सात्वीक आनी नॅचरल जाता. आनी जशे तुमचे विचार जाता तशें तुमचें आचरण जाता आनी त्या प्रमाण तुमी वागपाक लागता. म्हणजे जें कितें सद्या हो जो एक क्रायसीस आनी हें आसा तें सगळें जर कमी जातलें जाल्यार तुमी चडांत चड निसर्गाशी मैत्री करपा जाय. आनी निसर्गाची जितलें तुमी चड वचत तितलें तुमचें वागणें आसा तें नॅचरल जातलें. आनी जेन्ना नॅचरल वागणें आसता तेन्ना हें जें कितें युद्धां झगडीं हें सगळीं ती कमी जावंक शकता निश्चितपणे. म्हणून सगळ्याचेर एकूच उत्तर आसा की नॅचरल फार्मिंग. एकदम सारखें सांगलें संजय सर. That is it for this episode in Chat GPA. Like I said, I feel like a child. I feel like this is a dream that's come true. I always wanted to be in a place like this. And of course, one more time, for the third time, I would like to thank My Goa Network for making this possible, and of course Sanjay sir for giving us infinite knowledge. If you are out there watching this video, I am telling you, don't just watch this video. You've got to live this experience. So contact us, we'll take you here. All right. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you.